मधुमेहाचेर प्रचार तशेंच पेशंटांक मार्गदर्शन करपा खातीर गोंय मेडिकलान कम्युनिटी डायबेटीक सेंटराचें शेनवारा मंत्री विश्वजीत राणेन उक्तावण केलें. असली सुमार 15 सेंटरां गोंयभर चालू करतले, अशी म्हायती मंत्री राणेन दिली. आम्ही हे फॅसिलिटी आम्ही कम्युनिटी डायबेटीक सेंटर आम्ही चालू करता. ह्या तरेचे हांवें पळयल्या प्रमाणे 15 असे कम्युनिटी डायबेटीक सेंटर चालू जातल्यो. हांगा तुमकां अवेरनेस पासून तुमकां मार्गदर्शन गायडन्स पासून सगळे तरेचे गोष्टी आणि ह्या मेडिकल कॉलेजात म्हणून तेन्ना प्रोग्राम जेन्ना चालू जालो तेन्ना डॉक्टर अंकुश दिल्लीचे हांगा आयिल्ले गोवा मेडिकल कॉलेजान तेन्ना म्हाका तेंच्या माध्यमांतल्यानूच तेन्ना चालू जाल्लो प्रोग्राम. आणि म्हणून सगळे नर्सीस, सगळे सिस्टर्स आणि सगळे आमचे पेशंट्स तुमकां विनंती करता की ह्या प्रोग्रामाचो पूर्णपणे उपयोग तुम्ही घेवचे. आणि आमकां ह्या तरेची एक हेल्थ फॅसिलिटी करूंक जाय की सब हेल्थ सेंटरान बी गेल्यार ते MPHW जायते गोष्टीचेर अवेअर करू शकता, अवेअरनेस करू शकता लोकांक. तरच आम्ही आरोग्य क्षेत्रात कितें प्रगती केली म्हणून आम्ही म्हणू शकता. आमकां एक वेगळे तरेची दिशा घेवन फुडें वचूंक जाय. सामान्य मनशाक, श्रीमंत मनशाक बी आम्ही आयज काल एक प्रोग्राम चालू केलो. श्रीमंताक बी तीच फॅसिलिटी आणि गरीबाक बी तीच फॅसिलिटी. आणि म्हणूनच आयज जर मुख्यमंत्री डायबिटीज जाला काय आणि खंयचे मंत्री डायबिटीज जाला काय श्रीमंत मनशाक तेच इन्सुलीन तुमकां फ्री आमी दिता. आणि म्हणूनच हांव सांगूंक सोदता की आमी केन्ना हांगा डिफरन्शिएट करिना. आमकां त्याच तरेची फॅसिलिटी घेवन फुडें वचूंक जाय, अवेरनेसाचेर भर दिवंक जाय आनी गरीब लोकांक कशें आमी मार्गदर्शन करूंक शकता, तांकां तेंको दिवंक शकता, तेंच्या फॅमिलीन ह्या तरेचे प्रसंग येवं नये आनी ह्या तरेन आमकां काम करून फुडें वचूंक जाय. म्हणून आमी हें पावल घेतलां. म्हाका खोशी आहा की ह्या कंपनी कडेन आमची टायअप जाल्ली आसा की ते बरें काम करतात. नर्सींनी ह्या सेंटराचो फायदो घेवचो. तशेंच गांवांतल्या लोकांच्या भलायकेच्या नदरेन नर्सींचो म्हत्वाचो वांटो आसा, अशें मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें. नर्साक स्पेशली करूंक सोदता. नर्सीस जे आमचे आहा ह्या तरेचे ट्रेनिंगाचो उपयोग करून घेवचो तुमी. जे कोण नर्सीस सिलेक्ट करतले न्ही, नर्सीस सिलेक्ट करतात तुमी ते ट्रेनिंगाचो उपयोग करून घेवचो. कित्याक मागीर तुमच्या माध्यमांतल्यान जायते आमचे लोकांक तेजो फायदो जातलो. आणि MPHW एंड म्हाका दिसता MPHW वर्कर आणि ANM वर्कर तेजेर चड भर दिवंक जाय. आय थिंक यू मस्ट स्ट्रेस ऑन MPHW एंड ANM. That is the must because they are posted to the rural area and they must be trained so that our people benefit. We should gone should be those days when people lose a foot or a toe or fingers, all these toe fingers because of diabetes. We should create a situation where awareness is created right in the beginning so that people don't reach that stage to get gangrene in the street of God. We must try, like certain diseases have been eliminated, we have brought it down. We must eliminate a situation when people have to come and we have to come to the hospital or we have to tell the doctor that his finger or the toe has to be amputated or he loses 3 toes, he loses 4 toes. Sometimes I've seen people without those toes. As a result, complications come and he has to undergo dialysis, kidneys get affected, vision get affected. Actually, the whole aim of the program is should be to create awareness, identify, explain to the people the symptoms of diabetes or early diabetes, early detection. As a result of this iStat which we are planning to have in rural areas, that should be integrated with this type of program so that we are able to identify and tell the person. And then MPHW, we must actually create a cluster of at least 30-40 MPHW, send them for intensive training. So that they may not be doctors, but they'll at least be in a position to guide the people in the rural area so as to right type of treatment is given to the right people at the right time. And this is our vision of taking healthcare in the state of God to the rural area.